Misachi Suruzada Ami Sogi Toyar Zoya Am Zoyaki Bihor Zorada Ami Sogi Yokar Yuya Am Zoyaki Bihor Zorada Ami Sogi बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं. बाबडीनो सगल्यांक तुमकां सकाळच्या दिसा हे पवित्र मिसाचे भेटीन वांटून घेवंक मागीर मोगाचो येवकार आज हे मिसांत मागुया. सिसिलिया मास्करेन्सी दे कॉस्टा ही आमची भयणी बसत सर्गीच्या बापान ही आमची भयणीक आपले शांतीन आपले विसवान घेवन आपले पुता जेजूचे पुनर्जीवनपणांची बागेली तिका करूं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस संभ्रमतल्या बसत जुलिया द सिल्वा, एडन फेर्नांडीस, डॉक्टर लॉयड सोजा तांकां आनी हेरांक आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक कुडी आत्म्यांची भलायकी बापान फाव करूंक मागुया. आज पवित्र सभा करता उगडास भाग्योंत रोज दे लिमा ही भाग्योंत जिणें खेरीत भाशेन देवाच्या संबंधान जियेली. आपल्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत पिराचिताच्या कन्यांनी आपलें जिवीत भरलें आनी उंच भाग्योंतपणाच्या पावंड्यार पावली. भाग्योंत रोज दे लिमा पेरू वाठारांतली सावथ अमेरिका आनी तातूंतल्यान नांव येता रोज दे लिमा. मागुया आमकांय सर्गीचे वस्तूचेर दोळे लावन हे संवसारांतली यात्रा आमी करूंक आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक आमी तयार जावंक आमचे पातकांचे भोगसणे देवान एकामेका लागीं मागुया. हांव पातकी सोदलेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो मनान चिंतून मनान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत विसा काकूत विसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थया आमच्या एकल्याची गरजो आमच्या एकल्याची मागणी हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. बो मोगाळ बाप्पा आमचे देवा भाग्योंत रोज दे लिमा हिका तुज्या मोगान पेटवून
संवसाराक पाठ करून आनी प्राचिताचे जिणेंत तुजेरूच ध्यान मन दवरूंक तुवें भरपूर कृपा दिली. आमचे जिणेंत संवसारी सुखाचो त्याग करून खऱ्या जिविताची वाट धरूंक आनी अशें सर्गीचें सूख भोगूंक भाग्यवंत रोज लिमाचे मजतीन आमकां फावो कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. आमी तुमकां भेट दिली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमी बरें जाणत. ताचे आदीं फिलिपी शारान आमकां त्रास दिवचे दिवन ओकमान केले ते तुमी आयकोन जाणत. तरी पूण खूब आडकोळींक फुडो करूंक आपलें शुभ वर्तमान तुमकां परगटूंक देवान आमकां धीर बळ दिलें. आमी तुमकां उलो मारलो जाल्यार आमी वाट चुकल्या म्हूण न्हय, कसल्याच बुरशेपणाक लागून न्हय, तुमकां फसोवचे मनांतूय न्हय, पूण देवानूच आमची परिक्षा करूंक शुभ वर्तमान आमचेर सोंपोवन दिलें. देखून आमी उलयता तेन्ना मनशांक न्हय बोगोर आमची काळजां तपासतल्या देवाक आमी मानूंक सोदता. आमचें उलोवप केन्नाच फुसलावणेचें जालें ना म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. वो काळजांत दुडवांची कसलीच आशा धरूंक आमी उलोवंक ना. हाचो गोवाय देव. क्रिस्ताचे धर्मदूत कशे तुमचेर आमचो भार घालूंक आमच्यान जातालें, तरी आमी मनशां कडचो मान जोडूंक सोदूंक ना, जावं तुमचे कडचो जावं हेरां कडचो. उरफाटीं आमी तुमचे मोदें बाळूक जाल्या. आपल्या भुरग्यांक दूद दितले आनी सांबाळटले आवय भाशेन आमच्या काळजांत तुमचो इतलो मोग रिकला आनी तुमी आमकां इतलीं अपुरबायेचीं जाल्यांत की शुभ वर्तमान तुमकां दिवचें दिवन आमचो जिवूय तुमकां भेटूंक आमकां व्हड खुशी आसली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. सगळीं म्हणयात. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेदो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जाणवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. ते काळजाचे ओंत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. नातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून म्हळें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजेवांनो तुमचें कोटा. ओरतल्याव आनी शेपू आनी जिरें असल्याचो दावो वांटो तुमी दितात,
पूण सुमुटीचे उदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विश्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवंचे न्हय आसले, पूण हेय तुमी पाळूंक जाय आसले. एक ओजार जोळारी गाडून काडटात आनी ऊंट गिळटात, तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजावान तुमचें कोटा, तर कालसी आनी ताटा भायल्यान आसा ते तुमी नितळ करतात, आनी भितरल्यान तुमी नागवण्यान आनी पोजळपणान भरल्यात. आरे कुड्डे फारिजेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक कालसी आनी ताटा भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बांबडीनो, जायत्या कुटुंबांनी आदीं ओलोतरीन जायते देव आसताले. थोड्यांक सुय आसा जायतीं भाशेचीं कोंतां एकठांय करून रोजरीज. जायत्यांक सुय आसा स्कॅपुलर्स बेतीना एकठांय करून, और स्टॅच्यूज एकठांय करून. आदले काळार घरांत एक धाकटो जागो आसतालो मागण्याचो, वयर ओलोतोर आसताली, नाजाल्यार एक जागो आसतालो मागण्याक, आनी थंय एक ओलोतोरी आरशाची ओलोतोर आसताली, थंय देव आसताले. आयवरी गॉड, देव मिनी जेजू, सांतांतोन, आनी ताका भांगराची सोरपोडी घायलेल्यो आसताल्यो. गुडी थोड्या घरांनी आजून आहात. जायते देवाच्यो मुर्ती आसप आमचें भक्तीपण दाखयता काय? बाबा म्हणिनो, जेजू आज खर उलयता धर्मशास्त्री आनी फारिजांवा कडेन, ते ताचेर खूब रागार जाले हें आयकून. कित्याक धाकटुले वस्तूंनी पुरान ते देवाक आपल्याचें दान करताले. ओडताल्यांव जिरें, कोथमीर, कितें पिकता इनसिग्निफिकंट तें देखून हाडून दिताले 10 वांटो. पूण गरजेच्यो वस्तू सोडून दिताले. नीत, काकलूत, विश्वास असले गूण तांकां नासले. आनी कोण धाकटुले वस्तूंचो पुरान 10 वांटो दिना तांकां चेडून पडयताले. And they considered that as a big sin. देखून जेजू चाळू होता आनी तांकां सांगता, सुमुटीचे उदीक मोलाचे कायदे कितें? पयले सुवातेर काकूत, नीत, विश्वास असले गूण तुमी आपणावंक जाय. ओडताल्या परस जेजू म्हणटात नीत. पेरू दिल इंग्लीश भाशेन म्हणटात. पेरून शेपून जेजू म्हणटा काकूत. आनी जिऱ्याच्या स्वादीक वासावून उदीक देवाचेर आनी एकामेकाचेर विश्वास. असलें तुमचें जिवीत जावंक जाय, आनी तें जायनासलें. आनी देखून जेजू म्हणटा तांकां आनीक एक एग्जाम्पल दिवन म्हणटा, यू आर सो वरीड अबाउट द एक्सटर्नल्स. भायलें रूप नितळ करूंक तुमकां चड खोशी. पूण भितरल्यान मन काडीत तुमचें बरें ना, जेजू तांकां सांगता.
आमचे सेमिनारींत आमी शिकताले तेन्ना एग्जाम्पल घालताले. काल्स आसता हांगा कॉन्सग्रार केल्ली काल्स, ती काल्सीन केन्नाय धाकटुलें जळारी पडटा, मूस पडटा, तर मागीर आमी धाकटुलें कुलेरीन घेवन काडटा. एग्जामीक एका फादरान खंय भुरग्याक गुळे ताका शिकूंक बरें जायनासलें विचारलें. ताचे लागीं विचारलें, ते जायते फावटी ट्विस्ट एंड टर्न करताले क्वेश्चन्स. ताणें सांगलें खंय, तुजे काल्सींत आयकात, तुजे काल्सींत ओती पडलो जाल्यार तूं कसो काडटलो? आनी तो भुरगो बाबडो आन्सर करता तो निर्व जालो आनी ताणें सांगलें कुलेरीन घेवन काडटलो म्हूण. फारीचे धर्मशास्त्री ग्लासान कॉपान कितेंय पडलें जाल्यार एक धाकटुली मूय पडली समजुया, वो धाकटुले जळारी पडली, वो ते मूस भोंवतात ते पडले जाल्यार चुकोन देखून ते पियेले जाल्यार ते समजताले व्हडलें पातोक हा जाल्यार. थंय कितें आसा ते हाडटले कितें चाळण गाळून काडूंक जाय आसलें तांचे भाशेन. ती जळार वो ती मूय आपल्या कुडींत वचून आपल्याक पिड्यार करीत म्हूण असलो हुस्को आसलो. भायले एक्सटर्नल्स आनी जायते फावटी बाबा म्हणून आमचेय सगळें अशें जाता, भायल्यान जायते फावटी परंपरीक वस्तू आमी करता, जायत्यो करता, जायते फावटी आमच्या पुर्वजांनी करून दवरल्यात त्यो करता, आमकां दिसता हांव बरें केलें आमी. हाचेर बाबा म्हणून जेजू निशेध मारता आनी तो म्हणटा भायलें केलां आंग ताणें भितरलेंय केलां, म्हणटच भितरल्यान तुमी म्हणटा नागवण्यान आनी पोजळपणान भरल्यात. पयलें भितरल्यान नितळ कर, तुजें मन तुजें काळीज साफ जावं दी. आनी भाव म्हणून जायते फावटी आमकां हें लागता, आमकांय आमचे मदें एक एकल्यान इल्लोसो फारिजीव आहा. देखीक एग्जाम्पल दिता, दोग जाण उलयतात. समजुया आमचो काब्राल बाबा आनी सांतान उलयतात बरे भाशेन. समजुया एकलो तांतले मदलो गेलो उलोवन, दुसरो मागीर रोकडोच आनी कोण मेळ्ळो जाल्यार ताका ताची खबरो सांगता. बरें उलयतात, मागीर ते मनीस ना ताची खबरो सांगता. मना काळजांत बाबा म्हणून जेजू मागता आमकां, मना काळजांत आमी नितळ आसूं, भास्कोळपण ना, नीत काकूत विस्वास. सगळ्या देण्या, सगळे समर्पणा, सगळे तरेचो दावो वांटो दिता, ताच्याहून अदीक व्हडतें हें कितें? आमचें मन, आमचें काळीज देवा आनी आमचे भाव भयणांचो भितरलें नितळ आसूंक जाय. आनी जायते फावटी आमकां न्हीद पडना, जायते फावटी आमी तरेतरेचें टेंशन आनी एंग्जायटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लेम सगळीं घेवन आसा, कित्याक आंगा शांती ना. देखून जेजू म्हणटा भायलें आंग केलां ताणें भितरलें केलां. भितरल्यान नितळ जा, भितरल्यान तुजें काळीज मन जो देव वळखता, जे देवाक तुज्यान फुटूंक जायना, ते देवाशी आनी तुजे भाव भयणांची एकचारांची, एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस. नॉट जस्ट एक्सटर्नल्स, पूण भितरल्यान देवाच्या संबंधान जिवंक गरज. आज आमी घरा वयता आसतना ही चिंतना मनांत दवरुया. पयली सुवातेर दावो वांटो आमी कितें देवाक दिता, बागेन पावलो म्हणटा आस्ते तोंडान खुशालकायेन दी दावो वांटो. दुसरे सुवातेर नीत काकूत
आनी विस्वासीपण हे गूण सदां सांबाळ आनी भितरल्यान काळजा मनान नितळकाय दवर. बिटोनिंग आमी गायन गावुया खालवाराचो येवन C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या जावा सर्वेस्वर मनान घेवन मोगाळ बापा बागेंत रोज दिली मागीर उगडास करून ओंडो आनी सोरो आमी तुका भेटिता आनी प्रेताचे जिणेंत आमी दिसान दीस आमची जिवीत तुका मानतात असलें जावंकशें कोर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश भाऊ तुमची सभे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडमणीचो फूड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दिवता आनी भक्तां सांगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कांस. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू जिवंतलो, जेजू नवें येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तावलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जिवनपणाचो भरमासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत म्हाका मोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सर गाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. भयणी भावांनो, जेजू आमचे काळजांत दिवचो वेळ किरीत भाशेन ताचे लागीं मागुया. आमची काळीज, आमचें मन नितळ कर. भोव करून समृद्धीचे व्हडले कायदे देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमी करूंक शिकूं. नीत, सत, प्रमाणीकपण, काकूत असले गूण आमी आपणाव. तोच आमकां आपली घोटायेन भरूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस. आनीक आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सौम्य, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जिओनो जिओनो क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन गावया D22 पान 50 आनी 9 D22 पेज 59. प्रार्थना. प्रितीच्या बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या जेवणांत आज आमी वांटो घेतला. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमचे विनाशी कुडीन दिसची पडच्याक भाग्यवंत रोज लिमांचे देखीन जेजूचे कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबदूंक आमकां घोटाय दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां भाग्यवंत बार्तोलोमेव ह्या जेजूच्या आपोस्लाची उद्दोमदुताची परब, फिस्ट ऑफ सेंट बार्तोलोमेव. आनी भोव करून आमचे तिसवाड्यांत इलियास फाल्यां नव्या कोणसांची परब. सांगतात की भाग्यवंत बार्तोलोमेव आमच्या भारतांत आयलो आनीक त्या काळार उदकाचेर येताले म्हणटूच चड करून इलियास वाठारांत आगासाई एक कुरीस तांकां मेळ्ळो ऑफ द अर्ली क्रिश्चियन्स. तिसवाड्यांत ही परब मनयतात भाग्यवंत बार्तोलोमेवाची. फाल्यां आमचे इगोजेन 10 बुधवारांची तयारी सुरू जाता. 10 बुधवार जाल्यार पयलो बुधवार 10 बुधवारांतलो. तेर्स सांजे 5:30. तेर्सा उपरांत मिसार देवाच्या उतराची पोरगोटणी. सगल्यांनी आमी भोव करून भुरग्यांक घेवन हे मिसांत वांटो घेवंक मागता हे 10 बुधवार.
पयलो बुधवार सांतीस मोयताले नागाडी आनी केवणे ह्या वाठारांतलीं भाव भयणां जावं सेवादोर जावं तेर्साची मांडावळ करूंक वावुचें म्हूण आमी मागता. ब्रेस्तारा दिसाक आमचे तरणाट्यांक कम एंड सी एन इवनिंग विथ जिजस हो कार्यक्रम आसतलो 7:45 ते 7:08 पर्यंत. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गायन गावया. संवसारांत वचूंक जाय. F21 पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. Gloria ultracciamo suona, sonsaran